Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. सो हे जे टेंडर 2 कोटींचे दिलां, ज्या कंपनीक दिलां तेचो सोयरो कोण तरी बीजेपीन महामंत्री आसा. ह्या सरकाराचो फाटल्या दारांसून चलपी भ्रश्टाचार आनी आयच्या ह्या भ्रश्टाचाराचो जो विशय आसा तो लायटीच्या खांब्यांचेर जे केबल आसता, केबल जे आमचे टीव्ही नेटवर्काक लागून यूज करपी जावं जे इंटरनेटाक लागून यूज करपी विविध जे केबल सर्वीस आसा ते केबल सर्वीस खांब्या वयरसून ओडटात त्या बद्दल आयचे हे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. 2015-16 ह्या दरम्यान ऑफिशियल गॅझेट काडून एक कायदेशीर स्वरूप दिवपा खातीर एक यंत्रणा तयार केली सरकारान. जवळ जवळ 2016तल्यान चालू जाल्ली ही प्रक्रिया चलत आसली, पण फाटले जवळ जवळ एक वर्स हे पयशे एकठांय करपाचे बंद जाल्या. आतां हे पयशे एकठांय करपाचे सरकारान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बंद कित्याक केले जावं ते कितले स्ट्रिक्ट कित्याक ना हे व्हडले प्रश्नचिन्ह जावन आसा. गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग अँड सर्वीस प्रोवायडर्स असोसिएशन हे रजिस्टर्ड असोसिएशन सरकारा कडेन आपणाच्यो विविध मागण्यो, आपणाचे विविध डिमांड सरकारा कडेन मांडीत आसा आनी ऑफिशियली तेंच्यांनी लेटरां बरयलीं, पण कोणीच तेचेर लक्ष दिलें ना, तेंचे प्रश्न सुटावे केले ना. उद्देश तेंचो एकूच आसलो, वर्स ते देड वर्स हे पयशे कलेक्ट करप जावं पयशे मागप हें सरकारान बंद केलां. उद्देश एकूच की हे जे बिझनस आसा तें बिझनस कोणाक एकट्याक दिवप, हे जे सगळी येणावळ आसा ती एकट्याक कोणाक तरी मेळची ह्या खातीर तजवीज केली. इलेक्शना पयलीं 2-3 म्हयने तेंच्यांनी एक टेंडर विदावट एनी प्रोसेस जी प्रक्रिया करपाक जाय, ज्या नियमांचें पालन करपाक जाय तें कांयच करिनासतना तेंच्यांनी एक टेंडर एकाच मनशाक काडून दिलें, एक कंपनीक दिलें काडून. सो हे जे टेंडर 2 कोटींचे दिलां, ज्या कंपनीक दिलां तेचो सोयरो कोण तरी बीजेपीन महामंत्री आसा आनी त्या पार्टेचो तो महामंत्री आसा तेचो ही कंपनी तो सोयरो जावन आसा. आनी म्हणूच गपचूप इलेक्शनाच्या टायमार बोबाळ नासतना गपचूप हे टेंडर काडून तेका दिल्ले आसा. सो आमी मागणी करता की हे जे टेंडर दिल्ले आसा ते होल्डार दवरचे, ते स्क्रॅप करचे, हे टेंडराची प्रक्रिया हेचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें